गोय मोगाचो येवकार हांव समिता कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गणेशपुरी म्हापशा दोतोराच्या बंगलो फोडपी चोरट्यांची टोळी बेळगांव फरार जाल्ल्याचो आसा अदमास। गोय पुलीस कर्नाटक अधिकाऱ्यां सयत घेतात चोरट्यांचो सोद। पुलीस सुसेगाद, विरोधी पक्ष फुडारी युरीची टिका। वेर्ला काणका नायकावाड्यार सातेरी देवळा लागसार चोरांनी फोडले घर। लायटीचे कनेक्शन आनी घरातले हेर गरजेचे सामान घेवन काडलो पळ। म्हापसा पुलिसांचो तपास सुरू। दोन 2047 मेरेन गोंयाक लागपी उदकाची तजवीज डिसेंबर 2026 मेरेन दवरतले करून सांगता उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार। काँग्रेसीच्या बेसावाक लागून भाजपा सत्तेत आसा टिकून आम आदमी पार्टीच्यो राष्ट्रीय म्हणयारो वाल्मिकी नायकाचो आरोप। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणून अमित पाटकारूच उरतलो कायम। काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन पाटकाराच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर स्पष्टपणान उलोवप टाळ्ळें। बाणावले तळेबांद तळ्यात घडलें अजाप, उदक अचकीत जालें काळें। शेतकारांचेर आयल्या हावळ, घडणुकेची आमदारान घेवची दखल, शेतकारांची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गणेशपुरी म्हापसा वाठारांत दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो घालपी चोरट्यांची टोळी बेळगांव फरार जाल्ल्याचो अदमास आसा। गोंय पुलीस कर्नाटक राज्याच्या अधिकाऱ्यां सयत ह्या चोरट्यांचो सोद घेतात। मजगती राज्यात जावपी गुन्यांव, चोरयो आनी दरोडे हाचेर आळाबंद हाडपाक गोंय पुलीस पुराय अपेशी थारल्यात। पुलीस सुसेगाद आसात अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान एक्सा वरवीं केल्या। गणेशपुरी म्हापशा दोतोर महेंद्र घाणेकर हांच्या बंगल्याचेर मंगळारा फांतोडेर 6 जाणांनी दरोडो घातिल्लो। बुरखा घालून आयिल्ल्या 6 चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यात फाटल्या दारांतल्यान प्रवेश केल्लो। घाणेकार हांच्या फामिलीक धमकायले आनी तांकां दोरयेन बांदून घालून ह्या चोरट्यांनी भांगर तशेंच कॅश मेळून सुमार 35 लाखाचो म्हालवज फारयल्लो। चोरी केल्या उपरांत दोतोर घाणेकार हांची अल्टो कार घेवन चोरांनी फुच्च्यो काडिल्ल्यो। ही कार उपरांत पणजे 3ऱ्या मांडवी पुला सकयल पार्क केल्ली सापडली। देखून हे चोरटे बेळगांव फरार जाल्ल्याचो अदमास आसा। गोंय पुलीस कर्नाटक अधिकाऱ्यां सयत तांचो सोद घेतात। मजगती म्हापशा दोतोराच्या घरात घातिल्लो दरोडो हे पुलिसांचे अपेस। राज्यात जावपी गुन्यांव, चोरयो आनी दरोडे हाचेर आळाबंद हाडपाक गोंय पुलीस पुरायपणान अपेशी थारला। चोर चोरयो गुन्यांव करून राज्या भायर पावतात, मात पुलीस सुसेगाद आसात अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान एक्सा वरवीं केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 2047 गोंयाक गरज आशिल्ल्या उदकाची सोय डिसेंबर 2026 मेरेन पुराय करतले अशें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। हे खातीर उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी नेटान काम करतात अशेंय मंत्र्यान सांगलें। सांखळे उदका स्रोत खात्या वतीन आयोजीत केल्ले एके कार्यावळीत मंत्री उलयलो। उदाहरणार्थ गोंयांत 2047 पर्यंत पावर कितली लागतली ही ताजी तजवीज करची, तशेंच उदक कितलें लागतलें ह्या संबंधी डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटान तजवीज करची। आनी त्यानुसार आमी गेल्या वर्सा पासून कामाक सुरवात केली 2023 पासून आनीक 2025 आसा आमी। म्हाका खात्री आसा की 2026 पर्यंत आमी 2047 जें उदक आमकां लागतलें, गोंयकारांक उदक लागतलें तें आमी आतां निर्मिती करूं शकतले। निर्मिती इन द सेन्स साठवण करूं शकतले। उदाहरणार्थ आमी साळगांवांत बिचोलीच्या तालुक्यांत जी आमी बॅरेज बांदपाक घेतल्या त्या बॅरेजी जवळ आमी 500 कोटी खर्च केल्या आनी थंय आमी 250 MLD उदक आमी काडूं शकतले। आयचे घडयेक आमकां गोंयांत आमी उदक जें वापरतात पिवपा खातीर तें सांगता तुमकां तें जवळ जवळ 800 MLD सुमार आसा आनी आमकां गरज जी आसा पळय आयचे घडये ते आनी 200 MLD काय 300 MLD सादारण अशी। म्हणजे सगळे गोंयकारांक जर 8 ते 10 वर उदक मेळटलें जर जायत जाल्यार आनीक एडिशनल 300 सुमार MLD उदक जाय। हे लक्षांत घेवन आमी 250 MLD उदक आसा पळय न्ही तें साळ गांवांतल्यान आमी लिफ्ट करूं शकतले। शापोरा न्हंय जी आसा पळय न्ही त्या न्हंयतल्यान वयर उदक काडटले, ट्रिटमेंटाचो तांणी करपाचो म्हणजे डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटाक आपल्या PWD डिपार्टमेंट करपाचो आनी हे उदक सप्लाय करपाचें। त्या बरोबर आमी दक्षिण गोंयांत कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही ज्या न्हंयतल्यान आमी उदक काडनाशिल्लें तें उदक आमी लिफ्ट करपाक केल्लें आसा। तें न्हंयतलें उदक जें आशिल्लें पळय न्ही बहुतांश उदक म्हणजे 90% उदक हें जुवारी न्हंयक मेळटालें
ते 90% जें उदक आसा पळय न्ही तातूंतले जवळ जवळ 50 ते 60 MLD आमी थंय वयर काडून पळयतात. तशेंच मागीर तुका आमच्या सागावली डॅम जो आसा पळय न्ही थंय एडिशनल 100 MLD प्लांट घेतलेलो आसा जेणे करून 100 MLD उदक आमी थंयच्यान हाडूं शकतले. आम आदमी पार्टीन काँग्रेसी वांगडा युती करची न्हय अशें लोकांक दिसता अशें आपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो वाल्मिकी नायक सांगता. तशेंच गोंयांत काँग्रेसीचे मजतीनूच भाजपान सत्ता स्थापन केल्ल्याचो आरोपूय ताणें केलो. काँग्रेस गोंयानूच न्ही जाल्यार राष्ट्रीय पावंड्यार लेगीत भाजपाक मजत करता म्हणून वाल्मिकी सांगता. भाजपा काँग्रेसीच्या बेसावाक लागूनच सत्तेर तिगून आसा असो आरोप आपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो वाल्मिकी नायकान केलो. आयच्या भाजपा सरकारात 2/3 आमदार हे काँग्रेसीचेच आसात. तुमच्यात इतलीच जर कापासतात आसा जाल्यार तांकां फोडून हाडून तुमचे सरकार घडोवन दाखयात अशें आव्हान वाल्मिकीन काँग्रेसीक दिलें. For selfish reasons, Congress leaders brought BJP to power in Goa for the first time. कितली वर्सां जाली ह्या गोष्टीक? 26 वर्सां. 1999 ते आजपर्यंत जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयान आसा 2012चो म्हाका दिसता सोडून एव्हरी बीजेपी गव्हर्नमेंट इन गोवा हॅज बीन सपोर्टेड बाय काँग्रेस. आयचे सुद्धा तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स पळयले बीजेपी म्हणटा आमच्या बरोबर 33 आमदार आसा म्हणून. 33 आमदारांची तांची हिस्ट्री पळयात. ऍटलिस्ट 22 ते 23 आमदार आर स्ट्रॉंग बिग काँग्रेस लिडर्स. व्हडले काँग्रेसचे लिडर म्हणजे 2/3 ऑफ टुडेज गव्हर्नमेंट इज थँक्स टू काँग्रेस. अरे तुमकां कापासदार आसा तुमच्याकडे 2/3 MLAs आसा जाल्यार फोडात मारत आहे तुमच्या बरोबर परत हाडात आणि तुम्ही सरकार घडयात असा कापासदार तुमकां. 2022च्यान आपूण ह्या धंद्यात ना म्हणून सांगपी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सरकारा वांगडा 89,000 टन खणमालाचो धंदो केल्ल्याचो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केलो. सरकाराच्या आशिर्वादा शिवाय हे जावपाकूच शकना अशें पालेकराचें म्हणणें. सरकार सगळ्यांची कामां करता जाल्यार बाकीच्या पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची कामां कित्याक जायनात तर अशें पालेकार विचारता. 89,000 आयर्न ओरचो धंदो तो करतलो आतां केला ताणें 89,000 टन्स सरकारान केला. लेखीव क्वेश्चन विचारिल्लो एका आमदारान ताका उत्तर आयला तातूंत भितर फूल विचारिल्लें ताजें आयलां आनी तो सांगता की 2022च्या मागीर आपूण धंदो केलो ना म्हणून सरकारा बरोबर. अरे सरकारा बरोबर आयर्न ओराचो धंदो कॅन यू डू इट विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द गव्हर्नमेंट? टेल मी एनीवन हू इज फ्रॉम आवर पार्टी हू इज डूइंग any business with the blessings of the government. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदला सध्या गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आसा. सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडून ताच्या जाग्यार दुसऱ्या कोणाची निवड करतले म्हणून लोक उलोवन दाखयतात. हे विशीं काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक विचारल्यार ताणें पाटकराच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर उलोवप टाळ्ळें. पळयात पुराय बातमी. काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर पाटकरच उरतलो काय ह्या पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन कितें जाप दिली ते ऐकात. झेडपी निवडणूक 2 महिन्यावरती आहे, विधानसभा 1.5 वर्षावरती. अशा परिस्थितीत पुढच्या 1.5 वर्षाचा कार्यकाळ प्रदेश काँग्रेस अमित पाटकरांच्याच नेतृत्वाखाली जाणार का? तुम्ही मला सांगताय म्हणून की मी तुमची भूमिका प्रभारी म्हणून तुम्हाला ते क्लिअरच करावं लागेल ना सर. शेवटी निर्णय इंटरनल आहे. जे पक्षाचे निर्णय होतात पक्षाकडे आहेत. पक्षाच्या अंतर्गत जे गोष्टी आहेत ते पक्षाची सिस्टीम ठरलेली आहे. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष असेल, त्या ठिकाणी आमची वर्किंग कमिटी असेल, राहुलजी गांधी आमच्या नेता म्हणून असेल, की यांचे जे काही सेंट्रल मध्ये ज्या गोष्टी निर्णय होतात त्या सिस्टीम पद्धतीने होतात. ते काही कोणाला काढायचं कोणाला टाकायचं एवढ्या पुरतं किंवा लोक काय म्हणतायत 2-3 लोक त्याच्यावर आधारित नसतं. 2-4 लोकांच्या नेहमी तक्रारी कमी अधिक असतात. पण ठोस असं काय तुम्ही सांगू शकणार नाही त्याच्यावरती की तेच राहते, काही होऊ शकतं असं आहे. प्रश्न असा आहे की तुम्ही माझ्या तोंडी जे टाकून राहिले काहीतरी सांगावं हे तुम्ही मला सांगायचं डायरेक्शन द्यायचं मी प्रेसला सांगायचं असं काही आहे का? गोंयांतल्या भाजपा विरोधी पक्षांनी युतीविशीं आपली भूमिका स्पष्ट करची. तांचे भूमिके उपरांतूच काँग्रेस नेतृत्व युतीविशीं निर्णय घेतले म्हणून काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगले. प्रश्न असा आहे की काँग्रेसचा विषय नाही आहे, त्याही पार्ट्यांचा विषय आहे. त्यांची काय भूमिका राहणार आहे, त्यांची काय भूमिका आहे
हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. हा मग ते लगेच करण्याची वेळ आहे. त्याचे मला सांगा, तुम्हाला विजय सरदेसाईंची गरज गोव्यात आहे का की नाही? प्रश्न असा आहे, मी आताच सांगितलं, पाटकरांनी सांगितलं असं मला जरी त्यांनी तोंडामध्ये घातलं असेल नाही, मी थेट प्रश्न विचारतो, विजय सरदेसाई तरी तुम्हाला पण त्या गोव्यात पाहिजे की नाही? त्या विषयाला धरूनच मी उत्तर दिलेलं आहे. दुसऱ्या जे पार्ट्या आहेत जे त्यांना वाटतं की आम्ही काँग्रेसच्या विचाराशी निगडीत आहोत किंवा त्यांचा विचार घेऊनच आम्हाला भविष्यात पुढे जायचं आहे, अशा लोकांची त्यांची भूमिका तर पहिले बाहेर येऊ द्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या चडशा शेतांनी आनी तळ्यांनी सिवरेजचे उदक सोडिल्ल्याचो घडणुको नेमान घडत आसात. बाणावली तळे बांद तळ्यात अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयल्या. तळें अचकीत काळें जाल्ल्यान आनी बुरसो वास मारिल्ल्यान लोकूय आबूज जाले. हांगा कोणे सिवरेज सोडल्या ताची तपासणी करून संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी शेतकारांनी केल्या. बाणावलेचे तळे बरेच फामाद. ह्या तळ्यात सुकणी, नुस्तेमार करपी तशेंच गांवच्या लोकांचे लेगीत पोट भरता, खास करून शेतकार. पूण सध्या ह्या तळ्यात सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान शेतकारांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. ह्या घडणुके उपरांत शेतकारांनी पिकावळीचे तशेंच कातीचो रोग लेगीत जावपाचो भंय उक्तायला. WRDन आनी थळाव्या आमदारान हाजेर गंभीरतायेन दखल घेवची आनी हो प्रस्न तडीक लावचो थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. फाटले आमकां दिसते पडटे आमगे बाणावलीचे वळटडे सगळ्यांक वळटडे थोडी म्हायती म्हळ्यार थोडे बांदतरी हितून जायते भाशेन शेवणी येताय आनी थोडे लोक चोपा येतात आनी आमी तेजे उदक काटाय बांदिल्ले म्हणटरी शेता उजाक वतायत आनी आमी 2 पीक काटाय शेताक हे उदक बांदिल्ले म्हणटरी शेताचे. तेजे भायर तितून आमी नुस्त्या घाताय आनी ते नुस्त्या पावणिंगान आमी तेजेर थोडो आमगे धंदो कोताय. सो आमी सदांचे भाशेन वर्साक आमी हे 14 तारखे सप्टेंबराचे ते हांडी बांदताय तेजी आनी मागीर तेजे उपरांत आमी पावणी घाताय. आतां फाटल्या 3 वर्सांक आमी अशें कोण बांदलोलें आनी WRD येवन सोडटाले कांय कारणां लागून कित्याक उदक ओवरफ्लो जावन सारके पावस चड जातालो. सो आमकां कांय ना. हे फाटी आमी एक 10 दीस फाटीं बांदिल्लें आनी एक मातशें सकयल बांदिल्लें कोणाक त्रास जायना जावपाक. पूण आमकां दुसरे भाशेन जालें तें म्हळ्यार हितून कोण तरी उदक आख्खें काळें जालें. जेन्ना हांव 3 तारखे थोड्याको येयल्लो कित्याक आमी उदक मॉनिटर करताले लेवल खंय पावता चोवपाक, म्हाका गांड मारपा लागली आनी गांड मात हांव उदकां चोयल्यार उदक व्हांवन थिंगा पोंदा सगळें काळें वयतालें. मागीर हांव दुसरे सायडीन रस्त्या दुसरे सायडीन गेलो आनी आमगे तळ्या चोयलो आख्खें उदक काळेलें आनी आख्खें तळे पळय देखून चोयलो हांव जाल्यार तें उदक आख्खें काळें आहलोलें. आमकां दिसोल ते भाशेन हिंगा जायत पावटी टँकर जे वॉटर बॉडी जाय थिंगा रातीचे बीन टँकर आसताय गोडये हे जी रॉस वेस्ट सोडल्या ती टँकरान सोडपा शेकोता. दुसरी म्हणून जाल्यार हांव नोना कित्याक हेच्या पयलीं एश कोन्न केन्नाय जालना ते आमगेलो फार्मर तेणेय सांगिल्लो. बट एक पार्ट पॉसिबिलिटी आसता हिंगा जायती रेसिडेन्शियल एरिया आहा कमर्शियलूय हिंगा युनिट चलताय. सो MLAकूय हिंगा म्हाका दिसता आमी दोगांयकूय हिंग चोयल्ले आसतले सकाळीचे आनी MLAकूय कळ्ळा आसतले आनी त्या प्रमाणे हिंगा WRD मनीस ऑलरेडी बाय 11:30 म्हळ्यार पावल्ले. सो MLAन तेंकोडे विचारपा जाय आसलें हिंगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेणे आपोवपा जाय आसलें आनी हें उदक टेस्टिंगा धाडपा आसलें. होरे हिंगा रॉस वेज गायल्या वो ना ती. आतां आमकां हे फार्मरांकूय MLA सांगता की तुमी लेटर दिय आपण चोयत म्हूण. आतां MLAक जावं WRD जावं वो पंचायत जावं हेंगेले पळय स्टॅट्यूट्स आसताय तांकां तेज भितर सो मोठो पावर्स दिलो आसताय. सो MLAन ऑलरेडी WRD फोन मान हिंगा आपयले ताका सगळी खबर आहा हिंगा कितें जालें तें. सो हांव नोना तांकां आनी कित्याक 10 जाणां येवन तुमी सायन मान लेटर दिय म्हणटो तुगेले सो मोठो पावर्स आहाय ते यूज कर. आनी पंचायतानूय तेंगेले सो मोठो एवरी टायम आमकां सांगता तुमी लेटर दिय कंप्लेन लॉज करे म्हूण सांगनाका. तुमगेले सेक्शन आसताय तुमकां जावं WRD मनीस चोयन गेले हिंगा. सो पतून आमी आनी तुमकां लेटर कित्याक दिवपा जाय. हांव MLA उल मारता तूं जाणा हे सिट्युएशनाक कितें जालो आहा तें. हेच्या पयलीं केन्नाय जालना बट इन्व्हेस्टिगेशन तरी जावपा जाय हिंगा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेर्ला काणका नायकावाड्यार सातेरी देवळाक सारख्या घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घराचो धनी खंय मुंबय आसता. 2 म्हयन्यांत एकदा तो गोंयांत येता. मंगळारा तो घरांत भितर सरपाक गेल्यार घराचें कुलूप नाशिल्लें.
पुराय घराचे कनेक्शन काढला, नळ व्हेल्यात, टायल्स, गॅस सिलिंडर बेपत्ता आशिल्ल्याचे त्याच्या नदरेक आयले. वेगवेगळ्या म्हापसा पुलिसांक कळयताच तांणी घडणूक थळार पावून तपासणी केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. I come from Bombay, 5:30. Okay. When I entered the house, there was no lock on the door. And when I entered inside, the wiring has been all damaged and pulled out, and the wires have been taken away. Wire gas means cylinder- the connection of the full house? Yeah, the full house. Okay. All the wires they have taken, and the tap fittings, all the tap fittings they have taken. What else? And my gas cylinder, they have taken, the small gas cylinder and the gas stove they have taken. Okay. So you often come here? Yeah, I come every 2 months. Okay. So you basically live in Bombay? Yeah, I'm staying in Bombay. I come here basically because of I've got a case going on, entire case going on of my ancestral property. Okay. And this white arms which are there, and this is my sister's house. They are in Canada. So I come to look after the house. Okay. So today evening only you came to know? Today evening I came from Bombay. My luggage and all is there only. Okay. You know. So I was shocked for all these years, maybe 10 years I'm coming, there is no problem and all. हांगासर सध्या वेल्ला नायका वाडो हांगासर ज्या वाड्याचेर एक सातेरीची देवूळ आसा, त्या सातेरी देवळाच्या कुशीकूच एक पोरणे घर आसा आदले. ते घर सदांच बंद आसता कित्याक त्या घराचो जो मालक आसा हो बॉम्बे हांगासर रावता आनी 2-3 म्हयन्यांनी एकदां तो विजीट दिता ह्या घराची साफसफाई करपाक. असोच अचानक जेन्ना तो आयज सांजेच्या वेळार बॉम्बेच्यान जेन्ना आपल्या पोरण्या घरा तो हांगासर पावलो तेन्ना ताका एक वेगळें आश्चर्यचकीत दृश्य दिसलें. तें म्हटल्यार की जेन्ना तो घरान भितर सरलो म्हटल्यार की दार जी तेजी एंट्री जी आशिल्ली त्या दाराचे जे कुलूप आशिल्ले, जे लॉक आशिल्ले, त्या दाराक लॉक नाशिल्ले. तेणी थेट तें दार ओपन करून पळयलें आनी तेन्ना तेज्या नजरेक येयलें की तेज्या घरांत सद्या अशें जळीमळी सगळी वस्तू पडलेल्यो आनी खंय तरी घराची जी लायटींग वायर जी आसात, कनेक्शन्स वायरींग सगळें हे खंय तरी काडलेले गेल्ले आनी ते खंय तरी मिसप्लेस जाल्ले. तर त्याच बरोबर जेन्ना तेणी किचनान मातशें वचत पळयलें तर तेजे खंय तरी एलपीजी सिलिंडर जे आसा ते खंय तरी गायब आशिल्ले, गॅस स्टोव जे आसा ते खंय तरी गायब आशिल्ले. अशे बऱ्योचश्यो गोश्टी ज्यो आसा तेच्या घरांतले सामान जे आसा ते खंय तरी मिसप्लेस मिसींग आशिल्ल्यो. त्याच प्रमाणे पुराय घराचे जे वायरींग कनेक्शन जे आसा ते खंय तरी मिसींग आशिल्ले, काडलेले आशिल्ले. सध्या घटनास्थळी म्हापशेचे जे पुलीस आसात ते हांगासर पाविल्ले आसात. ते इन्व्हेस्टिगेशन हांगासर करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोदीकर. कोडार जावपी आयआयटी संदर्भात खासा ग्रामसभा घेवपाक बेतोडे निरंकालचो सरपंच कित्याक टाळटाळ करता असो प्रस्न कोडारच्या थळाव्यांनी केला. कोडार आयआयटी जावची ना म्हणून सरकारान तोंडी सांगला, मात अजून मेरेन लेखी कांयच दिवना. देखून थळावे बेजार आसात. कोडार आयआयटी जावची ना अशी लेखी पत्र दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी सरपंचाक वारंवार ग्रामसभे खातीर एक हेचे गव्हर्मेंटाचे प्रपोजला प्रमाणे मेमोरंडम दिल्ले आशिल्ले, पूण सरपंचान 28 तारखेक ग्रामसभा घेता सांगलेली. मेमोरंडमाचेर तेंच्यांनी पंच मंडळांनी सायन मारलेली, पूण 28 तारखेच्या जाग्यार 5 तारखेक घेता म्हणजे तिवूय घेतली ना. तेन्ना सरपंच ही ग्रामसभा घेवपाक कित्याक टाळाटाळ करता हें आमकां खबर ना. तेजेर कोणाचो दबाव येता काय तो तेजी मानसीक स्थिती बरोबर ना. कित्याक आयआयटी खातीर तेणें त्या जाग्यार अजून मेरेन सरपंच येना तेन्ना भेट दिनाशिल्ली. त्या खातीर तेजेर एकालो कसलो दबाव येता जाय. पूण आमी हालींच आयकल्लें आसा की सरपंचाच्या जाग्यार एक चिऱ्याची खण लिगल चालू आसा आनी ते हितून मोठ्या प्रमाणात चिरे काडप चालू आसा. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या PIक त्या जाग्यार बेगिनात बेगीन वचून थंयसर ती इन्स्पेक्शन करचें आनी जर तर तेजेर कारवाई जाली ना 2 दिसां भितर आमी तेजेर सरपंचाचेर कंप्लेंट फायल करपाची आसा. ग्रामसभा जावची अशें म्हणून आमचो पयलींच्यान एक डिमांड आशिल्लो आनी ताका आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 19 तारखेर दिल्लें आसा आनी आयज 7 तारीख म्हणजे 1 म्हयन्याचो ताका परेड आसता एक्चुअली. पूण तेजे प्रमाणे तेणी जी ग्रामसभा अर्जंट आसा ती ग्रामसभा तेणी घेवपाक जाय आशिल्ली. तो ग्रामसभा घेवपाक खंय ना खंय तरी टाळटाळ करता. ताका लागून आमची ग्रामस्थांच्या वतीन अजुनूय आमी ताका विनंती करता की तेणें ही ग्रामसभा आसा ती ग्रामसभा तेणी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी ग्रामसभा आसा ती तेणी घेवपाक जाय. आनी बिडवोक आमी आयज मेळपाक गेल्ले पूण बिडवो आयज खंय तरी ट्रेनिंगेक गेल्लो आसा ताका लागून आमकां तो मेळना. की फाल्यां आमी परत वचपाक शकता तेजे कडेन. पूण फाल्यां आमकां अशें कळयलें आसा की फोर्थनायट मिटींग आसा फाल्यां. हे फोर्थनायट मिटींगेक बाकीचे पंच मंडळ जे आसा तेंच्यांनी तरी तेजेर खंय ना खंय तरी ताका सांगचें आनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसा ही आमची तेणी घेवची अशी आमकां आमची तेंची रिक्वेस्ट आसा. ताकाच लागून हांगासर आमी येयल्ले आसा. बिडोक दिना तुमी हेजी पयली लेटर? ना बिडवोक आमी दिला, बिडवोक दिला आनी पंचायतीक दोनी बरोबर दिल्ले आसा. सप्टेंबराचे 18 तारखेर हांगूय दिल्ले आसा.
सो स्पेशल ग्रामसभा जायत तुमकां पण स्पेशल ग्रामसभा ही आमी सांजेच्यान लोक जे वेळार सांगता त्या वेळार खंयच्याच दबावा अंडर तेणी सरपंचान येवचें न्हू आणि ही ग्रामसभा जर घेत जाल्यार कोण तेजेर कोण कांय म्हणजे वायटपणान अशें कोण कांय येना आमकां बरेपणान सगळें आमी निभयल्लें आसा. गोंय राज्यात प्रवेश करतना बसयल्ल्या टोल नाक्याक मंगळारा मध्यान सावन सुरवात जाल्या. उल्लेख केल्ल्या टोल नाक्याचेर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश ह्या सारख्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांची कागदपत्रां तपासतले. तपासणे वेळार गाडयांची कागदपत्रां सारकी ना जाल्यार फावो ती कारवाय जातली. तशेंच फावो तो दंड भरून गोंयांत प्रवेश करपाक मेकळीक आसतली. सांजू येदी अरियल वाठारांत मानग्याक मरण आयिल्ल्यान थळावे खुबळ्यात. ह्या नादी लेगीत वळांतलें नुस्तें मेलां. हे सगळे वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान येवपी बुरशा सिवरेजच्या उदकाक लागून घडिल्ल्यान लोकांनी आरोप करत भलायकेचो हुस्को उक्तायला. दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांतल्या शेतांनी व्हाळांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक रिकपाच्यो घडणुको नेमान घडीत आशिल्ल्याच्यो कागाळी मुखार येत आसा. पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचेय पळोवपाक मेळटा. सांजू येदी आरियल वाठारांत हाजीच एक देख पळोवपाक मेळटा. ह्या नादी लेगीत ह्या व्हाळांत बुरशा उदकाक लागून नुस्तें मेल्लें. आतां परत एक फावट व्हड माणग्याक मरण आयलां. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आनी हेर संबंदीत खात्याक हे सगळे खबर आसून लेगीत दोळे धांपून कित्याक? गांवचे सरपंच कदेल सांबाळपाक आसा काय गांवचो विकास करपाक? फुरियोज जाल्ले थळावे जाप मागपाक लागल्यात. हेज पयलो हिंगाय सेम इन्सिडेंट जाल्लो आयज तो आयको जाला. आमगे प्रेस भाव सारकी गोवाय आहा. एकू वाडांक 2 भाशे कलराचें उदक येता आनी वास पडा घाण सगली. हिंगा व्हडले क्रोकोडायल म्हणल्यार हांव 100 फिटां आहा. मुजी तो व्हडलो क्रोकोडायल मेलो आहा आनी फॉरेस्टार येवन ताका पळो कित्याक घाण माताली आनी तेच भाशेन हितू वळांक आख्ख्या नुस्त्या मेलां. मेजील तितूंक म्हाका 22 मेळ्ळे नुस्तीं. आतां आमी मेजील तिनू हेजे पयलें अशें कोन्न पंचायता कडेन नुस्त्या मेलोली जायतीं पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट धाडलो 2च मेळ्ळी म्हूण. आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागोतां आनी प्रेस भावां कडेन मागोतां कित्याक तुमी जाणा हिंगा कितें जालो तें गेले ते फाटी आनी आमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें. हें सगळें पोल्युटेड उदक येता तें स्क्रॅप यार्डांतल्यान म्युनिसिपल मुट्टो वार्ड आहा आनी थिंगा सगळीं स्क्रॅप यार्ड बोलोवंक हाय. ही पुलिसींकूय खबर आहा, ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा खबर आहा, ही हेल्था खबर आहा, ही पंचायता खबर आहा, ही कलेक्टराक सगळें खबर आहा. बट सगळे ऑथॉरिटी दोड दाखोवन आहाय. ते म्हणटा फिश मिलाचें हांव स्पेसिफाय करूंक शकना कित्याक हांव टेक्निकल पर्सन न्हू. हिंग तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तर सारकें इन्स्पेक्शन करून तो रिपोर्ट दिलो जाल्यार कोण चोर कोण बेदी आहा तो कळटलो हिंगा. कित्याक वास येता तेजे चोच्या दिसता सुयेजीचें उदक सोडला. आतां हें उदक स्टार्ट आहा कितू दिसू जालें वास माता. पूण हिंगाय चोयल्या कोटा 2 भाशे कलर, थिंगाय चोयल्या कोटा 2 भाशे कलर. फकत हिंगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन काम करचें. कित्याक काल एकल्या फायन पडला आयडीसीक उज घात आसतना सांपडला. थिंग प्रोडक्शन जाता तेका कन्सर्न टू ऑपरेट येना. हें सगळें आहा दोड दांगून कितें आहाय तें येना. दुसरें आमगे पंच थोडेशे आहाय पडे 100 जाण पंचांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केला ह्या दिसांनी. आतां तें कितें आनी कात तें बरें आहा बट 100 जाण पंच कदेलो सांबाळूं हाय वो गांवचे थोड्या चोयताय हे आनी चोय आनी आपय ऑथॉरिटीक. कित्याक ही खबर आयकून येयल्या ही पंचान फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केलो मग काल. आज पंच कित्याक ना काल कित्याक इश्यू करूं ना पंचान कदेल सांबाळपाक सरपंच पण वो सरपंच आहाय तें उडोवपाक. मुगे ही मागणी ऑथॉरिटी कडेन लोकांक सुसेगाद जियें दियाय. पोल्युटेड आहा तें काण उडय आमगे गांव पोल्युटेड कोनाकाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. युतीविशीं गोंय काँग्रेसीन आपल्या कडेन संपर्क करूं ना. काँग्रेसी पक्षात जे अंतर्गत कोफुसांव आसा ते पयलीं काँग्रेसीन सोडोवचें. भाजपाक हारोवपा खातीर समान विचारांच्या लोकांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. मुखेल विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीन हातूंत फुडाकार घेवपाक जाय अशेंय विजयाचें म्हणणें. टॉक्स तांचे पळय काँग्रेसीचे जाग्यार पडून जें कितें तांच्या पक्षान चल्लां तें बेगीन जाग्यार पडपाची गरज आहा. कित्याक काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती बिगस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन. ओपोजिशनांतली प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी म्हणटा ती काँग्रेस जाता. लोकशाही जर बरी उरतली जाल्यार काँग्रेस पार्टीचें घर जाग्यार पडूंक जाय आनी बेगीन पडूंक जाय. आतां अलायन्स म्हणटा तें काँग्रेस प्रेजिडेंटान जें कितें उलयलां ती नविदाद न्ही. हें अलायन्स पयलींच आशिल्लें बिफोर असेंब्ली 2022 इलेक्शन आमचे तांचे बरोबर अलायन्स आशिल्लें. आतां अलायन्स धर्म असो आसता की तो फुडें एक तालमेल आसून ते फुडें व्हरप आसता. ते फुडें व्हरपाची गरज आहा. पूण सगळे एक बरोबर जावन झगडले जाल्यार बीजेपीक आमी तांचो जागो दाखोवंक शकता
हे 2024 लोकसभा इलेक्शनात गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोवन दाखयलेले आहा. सो हाजे खातीर जर अशें करून फुडें वचूंक जाय जाल्यार आमी वचपाक तयार आहा. लायक मायंडेड लोकां बरोबर बसून एक लायक मायंडेड विजन घेवन फुडें वचप आनी ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करप हें गरजेचें आनी हें करपाक म्हजी तयारी फूल आहा. जावपाक जाय आनी टायम इज रनिंग आउट. म्हज्या कोतान वी शूड हिट द ग्राउंड एज अर्ली एज पॉसिबल. तितलेंच न्ही, जिल्लाच न्ही, म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर पसून तयारी आतांच सुरवात जावंक जाय आनी हांवें म्हजे सायडींतल्यान तरी ती केल्ली आहा. हांव डोर टू डोर भोंवपाक लागिल्लो आहा. लोकां कडेन वचून आयकून तांचे इश्यूज ते सॉल्व करप हें गरजेचें. लास्ट मिनीट करून कांय जावचें ना. लास्ट मिनीट ऑन द कॉन्ट्ररी मतां फुट्टलीं आनी दुसरोच जिखतलो. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नाल्ल हो गोंयकारांच्या जेवणाचो एक म्हत्वाचो असो घटक जावन आसा. पूण हालीं तेंपार खेती आनी हेर रानटी जनावरांक लागून नाल्लाच्या उत्पादनाचेर स्पश्ट परिणाम दिसून येवपाक लागला. देखून माड हो कल्पवृक्ष आसून लेगीत आतां फक्त एक शोभेची वस्त जावन उरतली काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. हाचेरूच उपाय म्हणून दैनीक गोमंतक आनी सकाळ एग्रोवन हांच्या जोड पालवान शेतकार आनी नाल्ल तज्ञांक एकठांय हाडून खासा राष्ट्रीय नाल्ल परिशद घडोवन